27,000 कोटींचे बजेट आशिल्ले गोंय राज्य वट्ट 26,500 कोटींच्या कर्जांत बुडला। सरकाराचे कर्ज दिसान दीस वाढत आसा आणि चुकीच्या आर्थीक धोरणाक लागून अर्थसंकल्पनेत जाहीर केल्ले येवजण्यो पुराय करपाक लेगीत सरकाराक अशक्य जायत आसा। सरकाराच्या ह्या नियोजन नाशिल्ल्या आर्थीक कारभाराचेर कॅगान सरकाराक बरेच धारेर धरला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। रिणाच्या वजाखाली दबला राज्य सरकार। फाटल्या 5 वर्षांत 53% वाढला रीण। सरकाराचेर 26,521 कोटी रुपयांचे रीण। गोंयाक स्वयंपूर्ण करपी सरकाराचे पाय रिणान बुडल्यात। सरकारावेल्या रिणाचे वजे वाढून 26,521 कोटी रुपयांचेर पावला। फाटल्या 5 वर्षांत ह्या रिणान 53% वाढ जाला। रिणावेल्या जुराचीच रक्कम वट्ट 1,590 कोटी रुपया जाल्ल्यान सरकाराक 15% परस चड जूर फारीक करचे पडटा। ह्या सगळ्या गजालींचो सरकाराच्या अर्थसंकल्पाचेर गंभीर परिणाम जाल्ल्याचे दिसून येता। देखून अर्थसंकल्पात जाहीर केल्ल्या येवजणांची अंमलबजावणी कशी करची हो मोठो प्रस्न सरकारासमकार आसा। सरकाराच्या चुकीच्या अर्थीक धोरणांचेर कॅगान खर शब्दांत टिका केल्या। कसलीच अर्थसंकल्पीय तरतूद करिनासतना सरकारान कोट्यांनी रुपयांचो निधी खर्च केल्ल्यान हे अर्थविशयक कायद्याचे उल्लंघन आशिल्ल्याचे कॅगान म्हटला। दुसरे वटेन रिणान बुडिल्ले सरकार वेगवेगळे इव्हेंट्स आयोजित करून जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करता असो आरोप विरोधकांनी केला। We want that money should percolate to the people. लोकांची लाडली लक्ष्मी स्किमाचे पैसे पावनात, गृह आधाराचे पैसे टायमान पावनात, and even the installments which are coming don't come on time. We don't want money to be spent on event managements. We have information I have with me. On 10th October 2021, you tendered 3.6 crores for outdoor advertising, out of which you have paid 2.82 crores, knowing this election was coming. Ata October run, and you know that by January, February, the election code will come into force. For 3 months, what was this money being spent? Was this only nothing more than an event management firm running the government, or was this wasteful expenditure of public funds? Tumi poishe modon, आमी कितले जाण निवडून आयले, but this was the money of the public exchequer which was spent. एग्रीकल्चर मंत्र्याक खबर आसतलें की 1,25,00,000 रुपया टोकटेचे क्रॉप कॉम्पेन्सेशन अजून पेंडिंग आहा। तूं तें दिना आनी इव्हेंट करता त्या शेतकऱ्यांक हाडून कितें जाल्ला रे? बीजेपी सरकाराचो अचिव्हमेंट हाजे खातीर तुवें टेंडर दिला। बीजेपी, नॉट गोवा गव्हर्मेंट। स्पीकर सर, म्हजो डिमांड आहा की हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन घे, नाजाल्यार हाऊस कमिटी अपॉइंट कर। कित्याक शेकड्यांनी कोटी रुपया इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून सरकार कारभार करता, मेन स्टेक होल्डरांचे पैसे दिना। ताणेच आतां म्हणिल्लें आहा की लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचे पैसे पावूंक ना, शेतकऱ्यांचे पैसे पावूंक ना, आनी तुमी इव्हेंट करता। आर्थीक तूट भरून काडपा खातीर सरकारान ल्हान ल्हान बचतदारांचे पैसे, कायम ठेवी तशेंच आरक्षीत ठेवींतल्यान पैसे उखल्ल्यात। सरकारान काडिल्ल्या रिणांतले बरेचशे रीण नॉन प्रोडक्टीव जावन रावला। ताका लागून रिणाचे जूर फारीक करपा खातीर आणखीन रीण घेवपाची नामुष्की सरकाराचेर आयल्या। फुडल्या 2 वर्सांत रीण आनी ताच्या वयले जूर मेळून सरकाराक 10,277 कोटी रुपया फारीक करचे पडटले। अशी परिस्थिती आसतना सरकार आनीक रीण काडून सण आनी परबो मनयता असो आरोप विरोधकांनी केला। मुख्यमंत्र्यान मात विरोधकांचे हे आरोप फाफडून उडयल्यात। सरकाराक फाटल्या 3 वर्सांत 8,000 कोटी रुपयांची रीण घेवपाची परवानगी आसतना लेगीत सरकारान फकत 6,000 कोटींची रीण उखल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले। गेल्या 3 वर्सांत बाब प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसतना ताणें 6,450 कोटी मार्केट बरोईंग केल्लें आहा एज लोन्स। की हे तूं खंयचे स्किमीन बसयता? तो म्हणटा हे नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर। 6,000 कोटी लोन काडले म्हणून सांगले। आमकां 3 वर्सां खातीर एप्रॉक्सिमेटली लोन घेवपा खातीर 8,000 सुमार आमकां परमिशन्स आशिल्ले, भितरले 6,000च घेतला। पयली गजाल 6,450। हय रे, 6,450। 8,000 आनी ऑड फिगर आमी लोन घेवं शकताले, तितके घेवंक ना। दुसरें, सगळीं लोनां रिवायज केली, जी 13% आसली ती सगळी 7% हाडली। गेल्या 20 वर्सांक लोनां घेवन दवरलेली पळय न्हू, ती सगळी रिवायज करून 7% हाडली। ते म्हत्वाचें आसा तितके स्पीकर सर। गेल्या वर्सा सरकारान 12 इव्हेंट्सांचेर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन सरकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक अनुदानाचे हप्तेच मेळनात म्हणून लोक बोवाळ करतात। एका उतरान सांगपाचें म्हळ्यार आमदनी अठन्नी आनी खर्चा रुपया अशी सरकाराची अर्थीक स्थिती जावन रावल्या।
हे परिस्थितीत कॅगाच्यो सुचोवण्यो लक्षांत घेवन सरकारान उपाय येवजण केली ना जाल्यार गोंयाक गंभीर अर्थीक संकश्टाक तोंड दिवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.